हे जे IPB म्हणटा हें टोटल फ्रॉड आहा. कारण जर CM आसलो जाय, CM आसा आमचो पळय, त्या लोकांची सगळ्याची शक्का आहा. कारण जवळ जवळ 3-4 म्हयने गव्हर्मेंटाच्या कामा खातीर गोंयच्या लोकांच्या हित्यासाठी कसलें डिसिजन घेवप खातीर कॅबिनेटी घेवंक ना. वास्तवीक कॅबिनेट 8-8 दिसांनी घेवपाक जाय. एवरी 8 दिसांनी कॅबिनेट घेवपाची गरज आहा. ती ह्या मुख्यमंत्र्यान ह्या कॅबिनेटात कॅबिनेट मिटिंगे घेवंक ना. फक्त कितें केलां तर 15 दिसां भितर 2 IPB 800 कोटीचे डिसिजनां घेतल्या. हे प्युअर गोवा लुटपाक हे सिद्ध जाता. अशा लोकां खातीर, गोंयच्या जनते खातीर, गोंयच्या प्रशासना खातीर आसले जाय जाल्यार ह्या कितकेशे एक तरी कॅबिनेट जातले आसले. सांगपाचें म्हणजे कॅबिनेट जायना. जेन्ना अमित शाह गोंयांत येयलो, लोकसभेचे खातीर 4 म्हयने ताका येयल्ले, तेन्ना मुख्यमंत्र्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्स केल्लें आनी BJP लोकसभेक वावरपाक जाय कार्यकर्त्यांनी म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्स केल्लें. तर त्या मुख्यमंत्र्यान आमचो जेन्ना 15 ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे आसलो त्या खातीर लोकांक मॅसेज दिवंक ना व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर. ज्या 15 ऑगस्टाक टोटल डेमोक्रेसीचो धुल्लो केलो. आयज मुख्यमंत्री आमी म्हणिना, सीख आसतले हे सगळ्यांकूच आहा, पूण जर मुख्यमंत्र्याक जर आनी BJP पार्टी आनी BJP आतां जर गव्हर्मेंटाक जर गोंयच्या सरकाराक गोंयच्या लोकांची कितें काळजी आसली तर कॅबिनेट घेवन कितकेशे प्रश्न उरल्या. गरीब तुमी कितेंय करात, आमकां कांय पडोंक ना. आमी IPB घेता. हजारांनी कोटीचे हाय क्लासचे लोक आहात जे लुटूंक शकता देशाक मोठ्या प्रमाणात. तेंच काम चालू. कारण हो सरकार जो BJP आहा गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयच्या जनतेक ना, हो प्युअर मॅसेज भुरग्यांचे भुरगे सांगतात.